प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची पयली चीट 67 to 79 पर्यंत. आनी आमी आतां देवाचें उतर पयलें आयकुया आनी ताजे उपरांत ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जाकारियासाची बाकीत. ताचो बापूय जाकारियास पवित्र आत्म्यान भरून अशें बाकीत करून उलयलो. वाखाणणी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपल्या पोरजेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो. आपल्या सावकार दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बोलवंत तारोकाक उपजयलो. आमच्या दुस्मानाच्या ताब्यांतली आनी आमचो द्वेष दवरतल्या सगल्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याच्या तोंडी मागां थावन ताणें बसयल्लें. आमच्या पुर्वजांक आपूण दया दाखयतलो आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास करतलो म्हूण ताणें सांगून दवरलेलें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोवन भिराती विणे ताची भक्ती करूंक आपूण आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्रामाक उतर दिल्लें. अशें आमी सगळे आमच्या जिवितांत ताच्या फुड्यान पवित्र आनी प्रमाणीक जावंक पावतले म्हूण दिल्ली बासावणी ती ताणें आतां पाळली. आनी बाळका म्हज्या, भोव व्हडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक तुका पाचारतलो, कित्याक तूं सर्वेस्पराच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. आपल्या पातकाचें बोगसणें उदेशी आपलें थारोवण जाता ती ओडोक तूं ताचे पोरचेक दितलोय. आमचें दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्याचो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखान आनी मरणाचे सावडेन येतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमचे पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज आमी कितें आयकता? जुआन बातिस्ताचो जोम जाता आनी जेन्ना ताजो जोम जाता आतां ताजो पाय जाकारिया कितें घडटा, ताचें तोंड उक्तें जाता, कित्याक ताणें तें नांव जें ताका आपल्या पुताक दिवपाचें आहलें जुआ म्हणून तें तो एका फळ्याचेर बरयता आनी तें फळाचेर तें नांव जुआ बरयतूच ताचें तोंड उक्तें जाता आनी तो सोरेस्पुराक वाखाणणी दिवंक लागता. एके भाशेन तो एक प्रवादी जाता आनी जें ताका सोरेस्पोर पवित्र आत्मो ताका सांगता तीं उतरां आतां तो उलोवंक लागता. आनी भाव भयणीनो, देवान जुआन बातिस्ताक कित्याक ह्या संवसारांत धाडलेलो, कित्याक ताजो जोन आनी आपल्या जाकारियाक आनी एलिझाबेथाक हो भुरगो इतल्या पिरायेचेर तांकां जल्मलो. भाव भयणीनो, दोगांय जाकारिया आनी एलिझाबेथ एकदम बरीं मनशां आहलीं. तीं देवाची वाखाणणी करतालीं. तीं खरेंच एके भाशेन तांचो भावार्थ गोट आसलो, तांचो संबंद देवाशी गोट आसलो आनी देवान तांकां तयार केल्लीं ह्या प्रवादीक जुआन बातिस्ताक वयर काडपाक. आनी कितें घडटा? जाकारिया आनी एलिझाबेथ जुआन बातिस्ताक खरेंच देवाचें उतर दिवन तांकां वयर काडटा आनी जुआन बातिस्त जें कोत्तलो, जें करपाचो आहलो, त्या जल्माच्या दिसा आपलो बापूय जाकारिया पवित्र आत्म्या उदेशी हीं उतरां उलयता. तो म्हणटा, तूं फुडें वेतलोय म्हज्या पुता आनी सोरेस्पुराची वाट कोत्तलोय. कित्याक भाव भयणीनो, जुआन बातिस्ताक देवान ह्या संवसारांत हाडलेलो ही वाट सारकी करपाक, इस्रायल पोरजेक शिकोवन दिवपाक. आनी जेन्ना जुआन बातिस्त व्हडलो जालो, जीं उतरां ताज्या बापूयन म्हणलेलीं पवित्र आत्म्या उदेशी जेन्ना तो जल्मलो तो, तीं सगलीं उतरां घडलीं. कित्याक जुआन बातिस्त देवा फुडें, जेजू फुडें वेता आनी आख्खे पोरजेक तयार करता जेजूचें उतर आयकोपाक. आनी भाव भयणीनो, जाकारिया आयच्या शिवर्तमानान जेन्ना तो ताजी
ताजी जीब उक्ती जाता, तो पवित्र आत्म्या उदेशी उलोवंक लागता. तो म्हणटा जें देवान घडलेलें, जें देवान सांगलें की आब्रामाची भुरगीं केन्नाच वायटान वेचिनात पूण ती बेसान भोगतली, हें जें आतां घडपाचें आसलें तें आतां सोरेस्पोर जुआंव बातिस्ता वरवीं तो तयार करूंक आतां आसतलो आहलो. आनी भाव भयणीनो, आमी कितें आयकता, तो म्हणटा 76 बोर्डीन, आनी बाळकां म्हज्या म्हणटा भोव व्हडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक तुका पाचातलो, कित्याक तूं सोरेस्पराच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. आपल्या पातकांच्या बोगसोण्या उदेशी आपलें तारण जाता ती ओळख तूं तांच्या पोरजेक दितलोय. आनी भाव भयणीनो, अशेंच घडटा. जुआंव बातिस्त ज्या आपल्या बापायन पवित्र आत्म्या उदेशी मोडलेलें ताच्या जल्माच्या दिसा तेंच घडटा. आनी जुआंव बातिस्त एक व्हडलो प्रवादी जाता. सगळ्या पोरजेक, सगळ्या इस्रायलाची पोरजेक देवाचें उतर दिवन तांकां सगळें आपल्या पातकांचें बोगसणें दिवन तो सगळ्या पोरजेक तयार करता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयज रातीक आमी नातालांची परब करतले, फाल्यां नातालांची परब जावन आसा, आयज रातीक आमी मिसाक वयतले. भाव भयणीनो, आमकां एक प्रश्न विचारुया. जुआंव बातिस्तान आख्खे पोरजेक तयार केलें जेजूचें उतर आयकोपाक. आयज आमी खरेंच आमचें काळीज तयार आसा ह्या जेजूक आमच्या जिवितान येवकार दिवपाक. खरेंच आमी फकत आयज आमी जे नाताला परबेच्या बरें जेवण करतले, बरें खाण करतले, बरें पेंवतले, केक करतले, नेवऱ्यो करतले, खूब बासाची जिनसां पण जे आमी जेवण करतले. पूण खरेंच आमी आमच्या आत्म्याची तयारी केल्या काय? खरेंच आमी ह्या जेजूक आमच्या जिवितान, आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या फामिलीन, आमच्या काजऱ्या जिवितान येवकार दिवपाक आमी तयार जाल्या काय? हो फकत हो दीस येतलो आनी वेतलो आनी आमी कसलीच तयारी करूंक ना. आयज भाव भयणीनो 24 तारीख, आयज म्हणटा ते भाशेन नातालांची परब आमच्या फुडें आसा. आमी तयारी केला जाल्यार बरें आसा. तयारी करूंक ना जाल्यार आमी आयज नियाल करुया, जेजूचें बोगसणें मागुया. खरेंच आमी जेजू सांगुया, जेजू तूं ह्या संवसारान आमच्या पासत तूं जल्मलोय, आमच्या पासत तूं ह्या संवसारान येयलोय, खुर्सार गेलोय, मेलोय, आमची पातकां घेतली. पूण हांवें आजून पासून ती तयारी करूंक ना, सजमणी मेळोंक ना म्हाका. पूण आयज हांव तुका बोगसणें मागतां आनी खरेंच हें म्हजें जिवीत तुकाच भेटयतां. खरेंच ही नातालाची परब आनी हे दीस म्हजे फुडें जे वेतले, हांव तुका आनी सगळ्या म्हज्या भाव भयणांक हें हांव भेट दितलो की खरेंच तुज्या उतरा प्रमाणे चलोवंक, तुज्या मोगान चलपाक. हीच आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर. आनी हेंच जावन आमचें एक म्हणटा ते भाशेन डिसिजन, वो म्हणटा ती आमची थाराय. आनी आमी खरेंच जेजूची भुरगीं म्हणून आमी आमचें दिसपट्टें जिवीत आमी सारुया ह्या देवाच्या मोगान. म्हणटच तुमकां, तुमच्या फॅमिलीक आयज ह्या नातालांच्या परबेच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक नातालांची परब हांव बरी मानता, आवडटा. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक. आनी भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर तुमी सदां जें आयकतात तें खरेंच तुमकां मोलादीक जालां आनी खरेंच तुमी ह्या उतराची चोत्राय दवरल्या आनी खरेंच तुमचो संबंद बरो घट जेजूशे जाता आनी आमच्या भाव भयणीन, तुमच्या फॅमिलीन. हेंच म्हजें मागणें तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक. तुमकां सगळ्यांक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजूतलो तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.